भोव मोगाच्यानो भोव अपुर्बेसो देवाच्या आशिर्वादांचो दीस ब्रेस्तराचो दीस दैवीक लोरेतर मंदिरांत दैवीक दानीचो हितचिंतकाचो पात्रोनाचो हांगासर कुमक करतल्या हर एकल्याचो उगडा आसकन तांचे खातीर मागचो दीस ह्या दिसाची सुरवात आमी करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमचो देव जिवंत आसा, ताज्या राजवडकेचो नास जावचे ना, तो सासनाच्या सासनाक जियेता. दानियेलाचो बूक अध्याय 6 वळ 20 आनी 7. Book of Daniel chapter 6 verse 27. Our God is a living God and his kingdom lasts forever and it will never be destroyed. तर तोच सर्वीस फॉर देव रायांचो राय ह्या पोपोई सक्रामेंतां हजर जाता आसतना व्हडा भक्तीपणान ताचो स्वागत आमी करया. आराधनाचें गीत गावन ताची स्तुती आमी करया. ये 19 ऑन पेज नंबर 29 दैवी गायना बुकांत कंतर नंबर A19 पेज नंबर 29 29. देवा बापा आराधन करता दिंबेर पडो नमस्कार करता. देवा बापा आराधन करता दिंबेर पडो नमस्कार करता. केरुबांचेर वस्ती करतेल्या परम पवित्र पदवेदारा आराधन 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 तुका देवा बापा. Alleluia 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 Alleluia. जेजू सोम्या आराधन करता तुझे समोर आम्ही सर पडता. जेजू सोम्या आराधन करता तुझे समोर आम्ही सर पडता. आमच्या काळजानी रास करतेल्या दयाळ मोगाल सोडवंदारा आराधन 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 तुका जेजू सोम्या. Alleluia 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 Alleluia. पवित्रात्म्या आराधन करता साष्टांग पडून तुका वंदिता. पवित्रात्म्या आराधन करता साष्टांग पडून तुका वंदिता. टेंपलांत आमच्या सदां वस्ती करच्या पाराक्लितानी कृपेवंता आराधन आराधन आराधन
आत्म्या हालेलुया 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 परगान तुका होगळाव तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधन तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया हालेलुया जरलालालालालालाला मरकरला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  एलोहीम अदोनाय El Gibor, Hallelujah, 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 Hallelujah. Praise the Lord, Hallelujah. मोगाजनो आम्ही सदांची वाचपां सदांय आम्ही वाचून आसां तर ह्या दिसांनी मिसाच्या बलिदानांत पहिले वाचप दानियल प्रवादीच्या बुकांतले जावन आसा आनी थंयसर आमी आयच्या मिसाच्या बलिदानांत पहिले वाचप आमी वाचता दानियल प्रवादीक सिंहाच्या धोलींत उडयतात आनी थंयसर सिंहाच्या धोलींत ताका उडयल्यार सिंह भुकेल्ले जाल्यार ते भुकेल्लीं सिंहां सयत दानियलाक आपडनात या ताका कसलेंच बाधक करिनात हाका कारण कितें मोगाचें नांव आमकां थंयसर वाचता आसतना वय आमकां कळीत जाता दानियल देवा ते मोगांत आनी मागण्यांत एकवटान आसलो दानियलाचो बूक तुमी उक्ते करा अध्याय 6 वळ 12 आमी अशें वाचता द बूक ऑफ डॅनियल चॅप्टर 6 वर्स 11 onwards itself we'll read 11व्या वळीर तावनूच दारियस रायान आज्ञापत्रांचेर सही केल्या म्हूण दानियलाक कळीत आसलें जाल्यार तो आपल्या घरा गेलो म्हणजे दानियलाक दैत्य जण दुस्मान आसले ते दानियलाचेर जळटले कित्याक दानियलाक दारियस रायान उंच जाग्यार उबारलेलो जावन आसा तो एक जुदेव ते बाबिलोनांत गुलाम जावन हाडलेल्या लोकां मदलो एकलो तरणाटो तरी थंयसर ताका राय बऱ्यांतले बरें शिकाप शिकोवंक लायता आनी त्या काळाचे बाबिलोनाचे सगळें साहित्य आनी जाणवाय तो भयंकर आपणायता देवाची उपादेश तो मोडिना देवान आड वारलेलें कसलेंच अशुद्ध तो कांय ना ताजे बदलाक देव भिरांतीन आनी वायटाक पाडखन तो जियेता देखून ताका देवान वर्ती जाणवाय वर्ती बुदवंतकाय वर्ती देणी ताका दिली न्हयच त्या काळार आसलेल्या बुदवंत आनी शिकपी मनशां पैकी तो एकलो जाता ताच्या सांगाता शाद्राक मेशक आनी अबेदनेगो त्या तरणाट्यांकी दारियस रायाच्या काळार बऱ्यांतले बरे हुद्दे मेळ्ळे ते सगळे थंयसर राज्यपाल जावन आसले राज्य प्रतिनिधी जावन आसले राज्याचे रायाचे विशेष अधिकारी ते जावन आसले आनी दानियलाक तरी पवित्र आत्म्या थंय मेळलेलें देणें जावन आसा स्वप्नाचो अर्थ सांगचे आनी दर्शनाचो अर्थ सांगचे सबार रायांच्या दर्शनाचो आनी स्वप्नाचो अर्थ सांगून तो भोव प्रसिद्ध जाल्लो देखून जायते जण त्या काळाचे मंथनाच्या कुटुंबाचे उंच कुडयेचे आनी अधिकारी आनी अधिकाराचे कुटुंबाचे ताचेर जळटले आनी देखून कशें तरी दानियलाक नाश करी जाय ताका लगाड करी जाय जिवेशी मारी जाय म्हण ते आशेतात देखून तांणी एक गुटमोळ केलो म्हाका जेन्ना खोटे मनीस गुटमोळ करता आसतना विशेष क्रूर तरास गुटमोळ ते करतात ते जाण आसले दानियल निजा देवाचे आराधन करता एका निजा खऱ्या देवा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याच मुर्तींक तो वय नमस्कार करिना बॉम्ब्यांक तो नमस्कार करिना कसलेच तरांची पितीसपणां तो पातयना कसलेच बोलमें सांगचें माटमंत्र करचें भुताची पुजा मेल्ल्यांची पुजा करची या अन्य देवा फाटल्यान वचचे रचनेची पुजा हें कसलेंच करचो देखून दारियस रायाक तांणी वचोन तांणी अशें म्हळें राया
सगळ्या साम्राज्यात तूच व्हरतो, तूच आमकां देवा सारको देखून आमच्या राज्यांत 1 म्हयनो तुजे शिवाय दुसऱ्या खंयच्याच देवाची आराधना करूं नजो म्हूण तुवें आज्ञा दिजय. आनी कोणी तुका सोड दुसऱ्या खंयच्याच देवाचें आराधना केल्यार ताका भुकेल्ल्या सिंहाक खाण जावन दिजय असले एक राजाज्ञा तूं कर म्हूण सांगलें. म्हाका न्हू खंयच्याय रायाक तुनसू देव म्हणटा आसतना बरें लागता. आयच्या काळार आमी पळयता थोड्या वय राजकीय फुडाऱ्यांक तुनसू देव म्हणून सांगून तांच्या नांवार एक देवाळ बांदल्यार इतले संतोश जाता की तांचो गर्व आनी अहंकार इतलो सोडटा की दे आर प्रायड अँड इगो गोज अप सो मच दे आर रेडी टू डू एनी कायंड ऑफ इनजस्टीस. कसलेय अन्याय अनीत ह्या हेरांचे शोशण करून ते तयार आसात. देखून दारियस रायान तसलेंच एक राज आज्ञा बरयली आनी उपरांत ताणें थंयसर बरेंशें केलें. त्या दानियेलाच्या दुस्मानांनी मेदियाच्या आनी पर्शियाच्या त्या नियमशास्त्रा प्रमाणे ही राज्याज्ञा केदींकच बदलूंक जायना अशें थंयसर दारियुस रायान सिग्नेचर दस्खत ह्या ताची सही घाली. आनी आतां ही राज्याज्ञा सगळ्यां परगट जाली. रायान असले राज्याज्ञा दिल्या म्हण तक्षण दानियेला कळटा की थंय एक राज्यपाल जाल्यारय पवित्र पुस्तक म्हणटा दानियल सीदा आपल्या घरा गेलो. तो भियेलो ना. ताच्या घराच्या वयल्या कुडाची दानियेला उक्ती आसली आनी ताणें आपल्या दिंब्यांचेर पडोन आपले सवया प्रमाणे दिसाक 3 फावटी आपल्या देवा लागीं प्रार्थना केलें आनी ताची स्तुती केली. म्हणजे मोगाचें न्हू आमी भियोंक ना दानियल भियोंक ना या खावजेवंक ना. बगार देवाचेरच पातयेणी आनी विस्वास दवरूंक लागलो. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा रोमाकारां बरयल्लें पत्र अध्याय 10 वड 11 रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 11 पवित्र पुस्तकच म्हणटा देवाचेर सतमंतलो केदींच लजेक पडचो ना. देवाचेर सतमंतलो केदींच लजेक पडचो ना. मोगाचें तुमी म्हणा म्हज्या उपरांत सांगा देवाक सतमंतलो देवाक सतमंतलो कोणूच लजेक पडचो ना. कोणूच लजेक पडचो ना. मोगाचें एकलो तरणाटो हांगासर येवन ह्या दिसांनी साक्ष दिता. तो गेले त्या नाताला फेस्ता वेळार आपल्या इश्टां सांगता राती तो भोंवडेक गेलो. तो दैवीक लोरेत्र मंदिराक आयला. ताजे कुटुंब येता. ताजे आवय बापूय हांगासर मागण्याक येतात. देखून थंयसर ताजे इश्टां सांगता तो भोवलो तरी थंयसर इश्टां सांगता बियर आनी कितें आमालाचें पियलें जाल्यार ताच्या काळजांत केदाळय देवाचो मोग आसलो. देखून काळजांत तो मागणें आराधन करतालो. दैवीक हक्क थियर्स म्हणून आसलो. असल्या वेळार ते तरणाटे व्हडा वेगान वेता आसतना तें कार एक्सिडेंट जालें. त्या एक्सिडेंटांत कारार आसले 12 जाण मेले. पूण हो एक तरणाटो वांसन उरलो. पूण हो मतीर नातलो. माथ्याक विशयीच मार जाल्लो. आस्पत्रेंत आसलो. मतीर नातल्या वेळार आवय बापूय ताची कुटुंबाची जायतीं जाणां दैवीक लोरेत्र मंदिराक घेवन केदाळे हांगासर विनवणी घाल मागून आसलीं. दुखां गळोन मागून आसलीं. आनी हांगासर मेळ्ळलो ताका संदेश तांचो भुरगो तो वाचतलो. डाक्टरान आशा सोडलेली. ब्रेनाचें जायते ऑपरेशन करचें पडलें. ब्रेनाचे ते हाडांचो कुडको काण ताच्या पोटा भितर थोडे दीस दवरचें पडलें. माथ्याक वय थंयसर मेंदू दिसच्या भशेन उक्तो दवरीचो पडलो. जाल्यार मोगाचें न्हू देवान ताका वांसयलो. उपरांत बरो जाल्यार ताका उगडासाची सकत उणें जाल्ली. परतून ताका हांगासर हाड आस्पत्रेंत घरा हाडलो. हांगासर हाड मोगाचें न्हू दैवीक लोरेत्र मंदिरांत ताणें देवाक अर्गान होगळा दी ताणें वांसल्या खातीर ताच्या कुटुंबाक सांगता. आनी ताच्या उपरांत जायते परतून सर्जरी आसले. आतां 4 वर्सां उपरांत मोगाचें न्हू ताचो उगडासाची सकत सगळी पाटी आयल्या. आनी परतून ताचें शिकाप मंदर संक देवान ताका फाव केलां. आनी देखून मोगाचें न्हू कुटुंबाचें म्हणटात हांगासर येता आसतना तांकां मेळ्ळेलें तें देवाचें उतर सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतलो. सर्वेस्पराचेर सतमंतलो केदींच लजेक पडचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून मोगाचें न्हू जोशुआ की सर्वेस्पर देव कितें म्हणटा यहोशुआचो बूक अध्याय 1 वड 9 यहोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 यहोशुआक मोगाचें न्हू देवान कितें म्हळें हांवें तुका फरमायलां न्हय दृढ आनी थीर राव भिये नाका आनी धैर्य साणी नाका कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुजें सवें आसतलो. म्हजे उपरांत तुमी सांगा हांवें तुका फरमायलां न्हय दृढ आनी थीर राव भिये नाका आनी धैर्य साणी नाका कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुजें सवें आसतलो. मोगाचें न्हू सर्वेस्पर देव दानियेला सांगता आसलो. देखून रायान दिल्ली ती राज्याज्ञा ताणें पाडच्या बदलाक देवाचे उपादेश पाळून तो मागण्यांत रावलो. देवाक मानवंत असलें कितेंच करूंक तो तयार नासलो. मोगाचें न्हू
देखून आमी ह्या दिसांनी कार्लोस आकुतीसाचो उडास करता. सेंट कार्लोस आकुतीस ह्या वर्सा ताका सांत म्हूण पासरलो. ताच्या 15 वर्सांच्या प्रायर तो मरण पावलो तरी ताच्या जिवितांत परतून परतून ताणें सांगचें आसलें, जें कितें देवाक मानवनात आसलें कितेंच म्हज्या जिवितांत हांवें दवरून काणयो नजो म्हूण हांवें दृढ निर्धार घेतला. जें कितें देवाक मानवना तें कितेंच म्हज्या जिवितांत आसचें ना. मोतींत या काळजांत, म्हज्या कर्ण्यांनी या म्हज्या व्यक्तित्वांत, म्हज्या सदांच्या जिणयेच्या शालीन तें आसचें ना. पळय मोगाचें न्हू, वायटा पाटकन देवबिरांतीन जियोवची. दानियेल तसो जियेलो देखून ताच्या दुस्मानांनी आशिल्ल्या बरें दारियस रायान ताका सिंहाच्या धोलींत घाल सिंहाक खाण धांवन दिवंक ताणें फरमायलें. कित्याक तो दारियस रायाचें आराधन करूंक तो तयार नासलो. निजा खऱ्या देवाचेर मात पात्यलो. दारियस राय दानियेलाक सिंहाच्या धोलींत उडोवंक फरमायता तरी दानियेल एक निश्ठावंत व्यक्ती, प्रामाणीक व्यक्ती, सत्यवंत व्यक्ती म्हूण जाणा आसलो. देखून दारियस राय स्वता राती उपवास कर दिंबयेर पडोन सरपडोन देवा लागीं मागणें करता. पळय मोगाचें न्हू, जेन्ना आमी देवबिरांतीन देवाचेर पातयेन जियेत आसतना आमचे दुस्मानच आमचे खातीर मागतात. कित्याक देवाचो पवित्र आत्मो तांकां मोगाचें न्हू तांकां चलोवन व्हरता. आनी आतां सकाळीं जातच दारियस राय वेग्गी उठोन सिंहाच्या धुलीच्या भागलार वचून भोब मारता. दानियेला दानियेला तुवें आराधन करचो तुजो देव, तुज्या सांगाता आसोन ताणें तुका वांसयलो गी म्हणटा आसतना दानियेल व्हडा ताळ्यान म्हणटा, लांब जियो तूं म्हज्या राया. ज्या देवाचें हांव आराधन करता, त्या देवाची हांव सेवा करता, त्या देवान म्हाका म्हज्या संरक्षणेक आंज बडव्यान धाडलें. तांणी सिंहाची तोंडां बंद केलीं आनी ते म्हाका कांयच बाधक करूंक शकनात. आनी अशें हांव जिवंत आसा. आनी अशें मोगाचें न्हू दानियेलाक जिवंत भायर काडलो. आनी दारियस रायस देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक लागलो. आनी ताणें सगळां परगट केलें. दानियेलान आराधन करचो देव जिवंत देव, ताज्या राजवडकेक अंत आसचें ना, ताज्या राजवडकेचो नाश जावचो ना. तसो अजापां विजमितां कर्ण ताज्या परजेक राखता आनी सांबाळटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सर्वेस्पर देव मोगाचें न्हू तुका आनी म्हाका राखता आनी सांबाळटा. त्या देवाचेर पातयेन विश्वास दवर. मोगाचें न्हू काळजांत तावन ताका उलो मारन आमी गावया. निवार म्हाका जेजू सदांच म्हाका निवार, आपड म्हाका जेजू, गूण कर म्हाका जेजू, हें गीत आमी गावया. म्हज्या दुखांचे वोजे घेवन आयला, रडोन रडोन कंगाल जाला. म्हज्या मोडल्या सर्वांनी म्हाका सांडला, जिवीत म्हाका नाका जाला. निवार म्हाका जेजू, सोडय म्हाका जेजू, आपड म्हाका जेजू, गूण कर म्हाका जेजू. निवार म्हाका जेजू, सोडय म्हाका जेजू, आपड म्हाका जेजू, गूण कर म्हाका जेजू. अब्राहामान मोगाचें न्हू देवाक उलो मारलो. इजिप्ताच्या त्या फारावर राया तावन देवान ताका आनी ताच्या पत्नीक साराक देवान निवारलें. अब्राहामाच्या सर दुस्मानांनी ताचेर वेडो घालो आनी ताचें सगळें लुटलें. पूण देवाचेर ताणें पातयेनी विश्वास दवरलो. देखून लुटलेलो सगळो म्हाल आनी ताच्या सर मोगाच्या मनशांक तो सोडोवंक शकलो. इसाव जाकोबाक लगाड काडूंक प्रयत्न करता. पूण जाकोब देवाचेर पातयेनी विश्वास दवरून देवाक उलो मारता आसतना देव ताका हजार जालो. आनी त्या जाग्याक ताणें बेथेल ह्या जाग्यार देवच शिवाय दुसरो कोणूच हजार ना म्हणलें. आनी हो जागो पवित्र आनी भाग्यवंत
हे देवाचेंच घर म्हण त्या जाग्यार बेथेल म्हण नांव दिलें. देवाचेर पातयेन विस्वास दवरतालो कोळतुन्स केदिन्स निरासायना जहोशफात राय ताच्या भोंवतणीचे राय सगळे सांगाता मेळोन इस्रायलाचेर धाड घालता आसतना ताणें देवाक उलो मारलो आनी देव ताका म्हणालो तूं भिये नाका आनी धैर्यसाणी नाका, तांकां तूं भिये नाका, कित्याक हांव तुज्या सांगात आसतलों. तांची संख्या पळोवन तूं घबर नाका, कित्याक हें झूज हांवूच तुजे खातीर झुजतलों. रायांचो या इतिहासाचो दुसरो बूक अध्याय 20 वळ 15 2 Chronicles chapter 20 verse 15. पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, तुका जर तर कसली पिडा आसा ती मारणांतीक पिडा, ह्या व्हड रीण आसा, समस्या आसात, भिये नाका, तूं कंगाल जाय नाका. केद्या व्हडल्या आर्थीक अडचणी आसूंक पुरो, ह्या तुज्या जिवितांत बरी सैरीक जावना, ह्या तुज्या जिवितांत काजर जायचें म्हण चिंतलें, काजर पाटी पडलें, ह्या कोणेय मनशांनी तुका तिरस्कार केलो, ह्या कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळोना जायत्या वर्सां जावन, ह्या तुजो काम केलो सांबाळ मेळोना, ह्या परगांवांत आसाय तुका थंयसर परमनंट विजा परमनंट रेसिडेंस जावना, ताचेर विस्वास दवरू, ताचेर विस्वास दवरू. ताका उलो मारतना तुज्या जिवितांत सकट संगती वय आशिर्वादांचे आनी बेसांवांचे तो करतलो. मुझे पीड़ा मका दोस्ता जेजू, मुझे काळीस कंतीन रडता, अनवार मुझ्या दारार पावला जेजू, निवार म्हणून मागता, निवार म्हाका जेजू, सोडय म्हाका जेजू, आपड म्हाका जेजू, गुण कर म्हाका जेजू. उलो मार ताका निवार म्हाका जेजू, निवार म्हाका जेजू, सोडय म्हाका जेजू, सोडय म्हाका जेजू, आपड म्हाका जेजू, आपड म्हाका जेजू, गुण कर म्हाका जेजू, गुण कर म्हाका जेजू. आज जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसा तांचे सांगात आमी संतोष पावता, तुमकां व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. तुमकां समेस्त तांचे देवाचे विस्तार आशिर्वाद आमी मागता. थोड्यांनी तरी आमकां तिळशिलां तांचे जन्म दिवस. मेघन ॲन कुटिना, प्रिशा कॅस्टेलिनो, रोशेल क्रास्टा पाडुकोणे, 60th बर्थडे सिस्टर जोस्ना अपोस्टॉलिक कार्मेल सिस्टर बेंदूर मँगलोर. मेलिशा मिनिजेस काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशितात. मेल्विन सरिता डिसोजा मुल्की तांकांय अभिनंदन पाठयता. देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता. तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां जाल्यान वेजमेतां जाल्यान देवान तांचे मागणें आयकून तांच्या जिवितांत तांणी आशिल्लें सगळें दिलां देखून. जेसू बाळकाच्या मनाक नॅन्सी रोड्रिगस, वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कोटाम बँगलोर टावन तांचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आनी ताच्या वहिवाटाचेर बिझनेसाचेर देवान आशिर्वाद घाल्ल्या पासून. सिलिया आनी एडविन अल्मेडा फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स रिसिव्ड. विल्मा आनी लविना पिंटो, विजय, अनिल मारिटा, प्रेसिल्ला कास्टेलिनो फॉर सक्सेसफुल ओपन हार्ट सर्जरी ऑफ सेलिन फेर्नांडीस. सा लॉरेसाच्या मनाक आयरीन बेनिस, grace and guidance received during recent performance review. Ashwin, Thomas Irene Montero, Ranipura, Sabrina Gregory Fernandez, Banduk. मरणांतीक पेड्यांतले देवान निवारलेल्या पासून सर्जरी बऱ्यातरान जाल्ल्या पासून वय एजंटान काम करून दिनातले दैवीक रेत्र मंदिरात विनवणी केल्या उपरांत बेगीन तांचें काम जावन परगांव वचून थंयसर कामाक लागल्या पासून जायते रीण आसलें घर बांदिल्लें आनी जागो काण गेलें तें रीण फारीक करून देवान फाव केल्ल्या पासून इस्रायला येवंक आनी थंयसर काम करून देवान फाव केल्ल्या पासून जर्मनींत परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासून एक परमनंट बरें काम मेळ्ळेल्या पासून कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासून काजाराचे सगळे कार्याची तयारी बऱ्या तरान करून देवान फाव केल्ल्या पासून रोसाचें कार्य आनी तशेंच कराराचें कार्य आनी काजाराचें कार्य पावस येरांतल्या बरी कर बऱ्या तरान जावंक देवान फाव केल्ल्या पासून बरी सैरीक मेळ्ळेल्या पासून भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासून नव्या घराचें काम वेळार पंता पावल्ल्या पासून घरा एक रस्तो नातलो बरो रस्तो दिवंक शेजारच्यांची मत देवान वीज वाडयल्या पासून कुटुंबाच्या सांद्यांती माया मोगान एकवटान जागो वांटे करून देवान फाव केल्ल्या पासून मागिल्ले सगळे उपकार मेळ्ळेल्या पासून देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. आमी देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवया आनी आमची दुखां समिया मुखार दवरून आमच्या सर गरजां पासत आमी
मागया अर्गानी होगळाप तुका समया जेजू अर्गानी होगळाप तुका समया जेजू तर मोगाच्या समया लागी आणि की मन दर्शन आम्ही गावया आणि म्हणया दुखानी रडतात म्हजे दोळे दुखानी रडतात मुझे डोळे काही बसो वादिसना या पातक्याचे दीस तू लावून पळे तुझ्या मोगातावन पयसवे सोना निबार म्हाका जेजू सोडय म्हाका जेजू सोडय म्हाका जेजू आपोड म्हाका जेजू आपोड म्हाका जेजू गुण कर म्हाका जेजू गुण कर म्हाका जेजू निवार म्हाका जेजू निवार म्हाका जेजू सोडय म्हाका जेजू आपोड म्हाका जेजू गुण कर म्हाका जेजू सगळी तुजी त्या समा सगळे तुजे करचो सगळे तुजे हुस्के ताचेर घाल आनी ताका समर्पण दी तो तुज्या विशान जतन घेता आनी तुज्या सर गरजांनी पावता हांगासर मागोंक शेसरान उलो दिला प्रदीप डायस वेणूर मिशेल सल्डाना Aaron Sultana aged 14 years suffering from stomach pain Losi for better job prospects बरें काम मेळच्या पासून कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या पासून कामाच्या जाग्यार असले सगळे समस्ये इत्यार्थ जावच्या पासून कामाच्या जाग्यार पॉलिटिक्स चलता त्या सरतराच्या राजकीयता देवान निवारच्या पासून तांच्या गांवांत शांती समाधान रास करच्या खातीर दुस्मानातावन देवान निवारच्या पासून भाऊस एकल्याक बाधक करूंक या जिवेशी मारूंक प्रयत्न करता त्या भावाचे मत वाडच्या पासत आनी बेबदेपण सोडच्या पासत बेबद्यांनी सोरो सोडच्या खातीर सबार जाणांनी मागोंक उलो दिला आनी तशेंच वायट सवय तावन लेकावर तें मोबायल पळोवचें आनी ड्रग्स घेवचे तावन तरणाट्यांनी बरी जिणी जिवोवच्या पासत काजर जावन कांय कानांतल्या तरणाट्या चल्यान तशेंच चलयेन काजर जावंक आयकुवच्या पासत वेळार काजर जावन बरो फुडार बांदच्या पासत बरी सैरीक जावच्या पासत काजरी चोड्यांक बरें भुरग्यांचें देणें जावच्या पासत घराचें काम वेळार अखेर जावच्या पासत बऱ्या विद्या संस्थांत प्रवेश मेळच्या पासत IELTS आनी OET एग्जामांत पास जावच्या पासत परगांव वचून साध्य जावच्या पासत थंयसर परगांव वचूंक विजा मेळच्या पासत आनी परमनंट विजा मेळच्या पासत परमनंट रेसिडेंस मेळच्या पासत मागोंक उलो दिला आनी तशेंच सर्जरी जावचेर आसा सर्जरी नासतनाच बरें जावच्या पासत या मेडिकल रिपोर्ट्स सगळे बरे येवच्या खातीर कसली पिडा ना जावच्या नेगेटीव जावच्या पिडा सगळी नेगेटीव जावच्या खातीर म्हाका उलो दिला आमी काळजांत मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आकांताच्या वेळार मोगाचें न्हू देवाक आमी उलो मारया आनी म्हणया आकांता वयर आकांत आयल्यात म्हजेर आकांता वयर आकांत आयल्या मुझे सलवोने व सलवोनी आयल्या खंतीन म्हजो जीव सगळो विरोन गेला निरासपणांत हांव पडोन गेला निवार म्हाका जेजू सोडय म्हाका जेजू आपोड म्हाका जेजू गुण कर म्हाका जेजू निवार म्हाका जेजू सोडय म्हाका जेजू आपोड म्हाका जेजू गुण कर म्हाका जेजू बलगत्रेन त्या आत्म्याक देवा निवारचे बसत तांकां सर्गींचे राज्य फाव करचे खातीर भक्तीपणान मागया देवादीन डॉमिनिक मेरी आनी ग्रँड पेरंट्स मियार जॉर्ज डिलिमा बारकोरू जॉयसन डिसोजा वग्गा बेनेडिक्टा डिसोजा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा विनी मिनेजेस लुईस डी क्रूज मुकामार कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता मिशेल मतेरो जेसिंता बिजय कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता फिलोमिना दांतीस कारकळा एडविन आयसेंत कोडयाळ देवादीन एडविन आयसेंत कोडयाळ बैल
चार्लीस डायस बैंदूरू पुलकत्ते आत्म्याचा उडास करता रोशन डेसा मागुंडी देवादेन लिगोर कोर्डा मरण पावल्या समेत तनसन विशेषान दैवीक रेतेर मंदिराक येवन हांगासर रेतेर गेल्लीं आसात पूण मरण पावल्यान आनी जायतीं जांक हांगासर सेवा दिल्लीं आसात दान दिल्ली दानी आसात हितचिंतक आसात पात्रोन आसात ससनाच्या जिविता गेल्यान देव तांची सगळ्यांची पातकां बगसून जेजू आपल्या आमलेक रक्तान ताका नितळ करून ससनाचें जिवीत दिवच्या भक्तीपणान आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां येसम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फंगो दी समाधानेंत विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस्त बावडतांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेंत विशय घेवन दी आमेन निवार म्हाका जेजू सोडय म्हाका जेजू आपड म्हाका जेजू गुण कर म्हाका जेजू निवार म्हाका जेजू सोडय म्हाका जेजू आपड म्हाका जेजू गुण कर म्हाका जेजू निवार म्हाका जेजू सोडय सोडय म्हाका जेजू आपड म्हाका जेजू पेकय गुण कर म्हाका जेजू हालेलुया 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 मरकरा Elohim Adonai El Gibor Alleluia 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 हांव तुमच्या मुखल्यान वेतो आनी पर्वत समतल करतलो काशाची दारां हांव फूड करतलो लोंकडाच्या आडामे हांव मोडून उडयतलो उलयता तो दळपरांचो सर्वेस्पर तुमकां गुपित संपत्ती आनी लिपोवन दवरलेली दिरवी हांव तुमकां दितलो इजाया प्रवादीच्या बुकान 5:5 अध्यायान 2-3 वळीर सर्वेस्पर देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयला हांव तुमच्या मुखल्यान वेतलो पर्वत समतल करतलो वय मोगाचो देव म्हज्या तुज्या जिवितांत आसचे हर एक पर्वत म्हळ्यार आमच्या जिवितांत उदरगतेक आशिर्वादांक यशस्वेक आमी पास जावच्याक आमी उत्तीर्ण जावच्याक आमी ग्रेस जावच्याक आमच्या जिवितांत मान गौरव आनी मुकुट जोडच्याक आमकां आसच्यो त्यो सर अडकळी देवच पयस करूंक आशेता केवल आमी ताचेर पात्यानी विश्वास दवरल्या पुरो ह्या बोपय सक्रामेंतान मोगाचो जेजू खरोच हजर आसा ताचेर पात्यानी विश्वास दवरून मोगाचो आमी मागया फाल्यांच हांगासर एक विशेश रेतीर आसा काजरी जोड्यांची 28, 20 आनी 8 तारीख नोव्हेंबराच्या सकाळीं 9 वरां सांजे 5 वरां पर्यंत कितले अपूर्व बरो एक अवकाश 28, 29 आनी 30 शुक्रार शनवार आयतार सकाळीं 9 सांजे 5 वरां पर्यंत विशेश काजरी जोड्यांची रेतीर सांगात काजरी जोड्यांक तांच्या आवय बापायन सांगता भुरग्यांक सांगता भाऊ भयणी सांगता येवंक अवकाश आनी हांगासर रेतीर करता आसतना मोगाचें वय विशेश आंतरीक बरी भलायकी आनी विशेश सुडकां कसलीय बंदडी आसा काजरी जिवितांत कुटुंबा जिवितांत घराण्याक या त्या जाग्यार सुटकां मेळटली आनी आंतरीक बरी भलायकी मेळटली पवित्र आत्म्याचो अभिशेक मेळटलो पिडा गुण जातली वरती आजापां विचमीच जातली ही रेतीर बऱ्या तरां जावच्या चड आनी चड लोकांनी ह्या रेतीर येवन मोगाचें फायदो जोडच्या खातीर आमी मागया मोगाचें बोपय सक्रामेंताचेर समी दिश्ट केल्या समी जेजूच्या मोकामळ थंयसर परचळोन आसा तो तुजेर दयाळ दिश्ट घालन आसा ताचेर नदर घाला तुमचें मोकामळ परचळटलें ताचेर नदर घाला तुमचें मोकामळ आस्तावन ससनाच्या ससना परचळटलें तुमची सगळीं दुकां तो पसून काडटलो सगळी पिडा तुजी खूण करतलो हर एक अडचणी हर एक तात्वार पयस करून बरो नोमतोच्या मापान आशिर्वादां बेसांवां बरी भलायकी हाय बरें शिकाप बरो फुडार बरी यशस्वी बरी प्रगती बरें जैत बरें कुटुंबा जिवीत आनी जिवितांत आशिर्वादां वयर आशिर्वादां तो आमकां फोव करतलो त्या समी जेजूचें आशिर्वाद आमी जोडून घेवया सर्वेस्पोरा आमच्या मोगळ रचणारा
काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या वडमून सुपदारा, बलिदान मानून घे देण्यादाता. दारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्त ते अधिक मोगाचे न्हू हर एका गांवांत, हर एका जनांगाक, हर एका लोकांक एक भास म्हणली आसता. आनी तशेंच मोगाचें न्हू आमकां सुम्या जेजूक आमचो रायांचो राय, सासणीक राय म्हण आमी स्विकार करता आसतना आमकां आमच्या सर्गींच्या राज्याची एक भास आसा. त्या भाशे प्रमाणे आमच्या जिवितांत व्हड आकांत, व्हड अनवरां, व्हड समस्या येवन आमच्या जिवाचो नाश जाता म्हणटा आसतना मोगाचें न्हू आमी म्हणचें आमची सोडवण लागीं पावल्या. आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां तेंच म्हणटा, हें सगळें घडता आसतना तुमी उगडा आसतो राव, तुमच्यो तकल्यो नीट उबा राव, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. कसली सोडवण लागीं पावल्या? हो सगळो संवसार मोगाचें न्हू अस्थिर, अथीर संवसार. This whole world is temporary and the heavenly kingdom is permanent. सर्गींचें राज्य शाश्वत, सर अथीर संवसार नाश जाता आसतना मोगाच्यान आमी भियोवचें न्ही, कवजेवचें न्ही, आमी उडा सोरेचे आमची सोडवण लागीं पावल्या आनी सर्गींच्या राज्यांत जेजू जावन आसतलो आमचो रायांचो राय, आनी आमी ताचे सांगता राय जावन, राणयो जावन सासणाक राजवडकी चलयतले हांव. आनी सुर्या बरी, चंद्रमा बरी, भौतीक उजवाडणी, आध्यात्मीक उजवाडान आनी परजळान आमी प्रकाशतेतले हांव. कसलें भाग देवान म्हाका आनी तुका ताची भुरगीं जावन ताणें फाव केला तर देवाक अर्घ आनी होकळाप दिवन हे मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी आमी भेटोवया. देवा मुखार आमची पातकां आनी अस्कतकाय वळखून घेवन आमी देवा कडचें बक्षाणें मागया. समया जेजू तूं पातक्यांक आपोवंक आयलोय, तूं आमच्या काळजाचो राय, आमच्या आत्म्याचो राय, आमची पातकां तूं बक्षी, आमकां आमच्या खोटेपणांतले नितळ कर, सर्गींच्या राज्याक आमकां तूं योग्य कर. समया काकूत कर. समया जेजू आमच्या खातीर तुजें निरापराधी आमोलेक पवित्र रगत त्या खुर्सार तुवें व्हारयलां. अकरेसो थेंबो सयत आमच्या खातीर तुवें दिवन तेतेलेस्ताय आमच्या सोडवणे खातीर कितें सोसूंक आसा तें सगळें तुवें संपूर्ण तरान सोंसलें. समया जेजू तुजें तें आमकां पातकांचें बक्षणें आसा. क्रिस्ता काकूत कर. समया जेजू तूं आमचो कितलो मोग करताय. तूं पुनर्जिवान जालोय आनी आमकां तुज्या पुनर्जिवानपणान भागीदार केलाय. तूं सर्गाक चडोवन गेलोय आनी त्या सर्गा चडणेंत तुवें आमकां भागीदार केलाय. तुजें तें सर्ग आमकां उक्तो जाता. बापा लागीं आमी राजी जाता. बापाच्या उजव्याक बसोन निरंतरी आमचे खातीर तूं विनंती करनासाय. देवा बापान दिल्ली सोडवण आमी केदींच होगडा न्हय. देखून समया आमची काकूत कर. समया काकूत कर. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. प्रार्थोया. भोव मोगाळ बापा, तूं मायपासान फावो करताय तें आत्मीक वखत अधीक आमकां लाभच्याक खतखतीत अत्रेग आनी ह्या पवित्र रितीचो आमी फळ काडचो म्हणून तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. दानियल प्रवदीच्या पुस्तकांतले वाचप. तेदुआं दारियस राया नेमले अध्यक्ष आनी राजप्रतिनिधी संगता मेळून दानियलाच्या घरा भितर सरले आनी दानियल आपल्या देवा मुखार प्रार्थना आनी विनंती करतालो तो तांकां मेळ्ळो. ते रायाशी गेले आनी राजज्ञा विशयान तांणी रायाक म्हळें, राया कोणी एक मनीस 30 दीस पर्यंत तुजे लागीं शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय देवा लागीं वा मनशा लागीं प्रार्थना करीत जाल्यार ताका शिवाच्या दोरेंत उडोवंक जाय म्हणून तुवें राजज्ञेर सही घाल्ली न्हय. रायान जाप दिली, रद्द करूंक जायना त्या मेदियाच्या आनी पर्सियाच्या कायद्या प्रमाणे घेतलो निर्णय तीर आसा. तेदुआं तांणी रायाक म्हळें, राया जुदाच्या निर्वसिते मदलो दानियल तुजी वा तुवें सही केल्ल्या राजाची पर्वा करिना आनी दिसा 3 फावटी तो प्रार्थना करता. हें आयकून राय भोव कंदीश जालो. दानियलाक सोडोवंक ताणें निश्चय केलो आनी ताका वाटोवंक
एक वाट सोदून काडच्या खातीर दीस पड आसत आनी आपली तकली जरयली. पूण ते मनीस सगळे सांगता म्हणून रायाशी परतून आयले. ताणें म्हळें, मेदियाच्या आनी पर्सियाच्या कायद्या प्रमाणे रायान एक फुटी राजाज्ञा वा आदेश प्रगट करतेस तो आनीकय बदलूंक जायना म्हूण उगड आसतर. तेदवा रायान दानियेलाक धरून हाडूंक आनी ताका शिवाच्या दोलयेन घालूंक फरमायलें. रायान दानियेलाक म्हळें, तूं विश्वासपणान सेवा करताय तो तुजो देव तुका निवारूं. तेदवा ताणें एक पातोर हाडलो आनी त्या दोलयेच्या दारार दवरलो आनी दानियेला विशीं घेतिल्ल्या निर्णयाक कसलीच बदलावण जायना जावच्या रायान पत्राचेर आपली आनी आपल्या सरदाराची मोर मारली. उपरांत राय आपल्या रावळेरार गेलो आनी उपास करून ताणें रात धरली. कसलेंच काण हाडून ताका दिलें ना आनी न्हीद ताका पडली ना. सकाळीं फुडें दीस उदेवच्या वेळार राय उठलो आनी तुर्तान शिवाच्या दोलीशी गेलो. दोलीशी पावतेस ताणें आकांतून बरोवन बोब मारली. दानियल, जिव्या देवाच्या सेवाका तूं विश्वासीपणान सेवा करताय त्या देवाच्या दानियल जिव्या देवाच्या सेवाका तूं विश्वासपणान सेवा करताय त्या देवाच्यान तुका शिवाच्या पासून तो निवारूंक जाला. तेन्ना दानियेलान रायाक जाप दिली, राया, लांब आऊक तुका. म्हज्या देवान आपल्या दुतांक धाडलो आनी ताणें शिवाचें तोंड बंद केलें आनी ताणें म्हाका कांयच वायट करूंक ना, कित्याक ताच्या दोळ्या मुखार हांव निरपराधी आसलो आनी तुजे मुखारी हांव निर्दोशी. रायाक व्हरतो संतोश जालो आनी दानियेलाक दोलींतलो भायर काडूंक ताणें फरमायलें. दानियेलाक दोलींतलो भायर काडलो आनी ताका कांयच वायट जावंक ना म्हूण सगळ्यांनी पळयलें, कित्याक ताणें आपल्या देवाचेर विश्वास दवरलो. दानियेलाचेर आरोप घाल्ल्यांक रायान आपोवन धाडलें आनी तांकां तांच्या बायलांक आनी भुरग्यांक ते दोलेंत घालूंक फरमायलें. ते दोलीचे तळाक पावले. आदींच शिव ताच्या आंगार पडले आनी तांच्या हाडाचे कुडके गेले. उपरांत दर्यास रायान आख्ख्या संवसाराक सगळ्या भासांच्या लोकांक आनी राष्ट्रांक अशें बरयलें, परिपूर्ण शांती तुमचे सवे आसूं ही म्हजी आज्ञा. म्हज्या राज्याच्या सगळ्या प्रदेशांत लोकांक दानियेलाच्या देवा मुखार तरतरूंक जाय आनी भियोंक जाय, कित्याक तो जिवंत देव. ससनाक तो जियेता. ताच्या राज्याचो केदींच नाश जावचो ना आनी ताच्या राजवटीक अंत आसचो ना. तो निवारता आनी सुटका दिता सर्गार आनी पृथ्वीर. तो कण आनी अजाप करता, कित्याक ताणें दानियेलाक शिवाच्या पासांतलो सोडयला. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. ताका महिमा दी आनी वाखाणां ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणां ससनाच्या ससनाक. दवो आनी खऱ्या तेंब्यांनी तुमी सरेस्परा वाखाणां. ताका महिमा दी आनी वाखाणां ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणां ससनाच्या ससनाक. हिवो आनी तणये तुमी सरेस्परा वाखाणां. ताका महिमा दी आनी वाखाणां ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणां ससनाच्या ससनाक. बर्फ आनी हिमा तुमी सरेस्परा वाखाणां. ताका महिमा दी आनी वाखाणां ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणां ससनाच्या ससनाक. दिसानो आनी रातीनो तुमी सरेस्परा वाखाणां. ताका महिमा दी आनी वाखाणां ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणां ससनाच्या ससनाक. उजवाड आनी काळोखा तुमी सरेस्परा वाखाणां. ताका महिमा दी आनी वाखाणां ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणां ससनाच्या ससनाक. जगलेवण्यान आनी मोडानो तुमी सरेस्परा वाखाणां. ताका महिमा दी आनी वाखाणां ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणां ससनाच्या ससनाक. सगळी पृथ्वी सरेस्परा वाखाणू दी. ताका महिमा दिव आनी वाखाणू ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणां ससनाच्या ससनाक. Alleluia, Alleluia, Alleluia. दृढ रवा आनी तुमच्यो तकल्यो उबान धरा, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांलोका प्रमाणे सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जेरुसलेमाक सैन्यांनी वेडो घाल्लो तुमी देखतना तसो विबाड लागीं पावला म्हण जाणा जाया. त्या दाळा जुदेयांत आसा ते दोंगराक फोळण धावूं, शहरा भितर आसा ते भायर धावूं आनी नाडांत आसा ते शहरा भितर रिगाना जावं. कित्या पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलेलें घडोवन येवचे खातीर फारीकपण घेवचे दीस ते. हा बिरमो त्या दिसांनी घरबिड्यांची आनी पानो दितेल्यांची गांवाचेर भिरांकूळ कश्ट येतले आनी देवाचो क्रोध हे परजेचेर देंवतलो.
थोडे तालवारींक भली जातले आनी थोडे परकी देशामध्ये गुलाम जावन शिंपडतले आनी हेर जातीच्यांक म्हूण निर्मिल्लो काळ काबार जायसर जेरुसलेम शहर अन्य जातींचे आपल्या पांयां तळा मस्तितले सुर्याचेर चांद्राचेर आनी नखेत्रांचेर खुणा दिश्टी पडतल्यो भुंयचेर दर्याची आनी उसांबळ लारांची गाज आयकून लोक भियान कंगाल जातलो अंतराळाच्यो शक्त्यो लोकतल्यो जाल्ल्यान संवसार कितें घडोवंक आसा तें कोण जाणा म्हूण चिंतून मनीस भियान शिरी सुकतले तेदवा मनशापूत वर्ते पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयिल्लो दिश्टीक पडटलो ह्यो सर संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटा आसतना धैर्यान उबो रावा आनी तुमचे तकले उभान धरा कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या म्हूण जाणा जाया सम्या जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता वखाणी तुका क्रिस्ता दीग सश्णिकाये वरवीं तुमची सोडवण तुमकां लाभतली वा देवाचें उतर म्हणटा तुमच्या दीग सश्णिकाये वरवीं तुमचो जीव तुमी राखतल्यात पळय मोगाचे न्हू संवसारार भिरांकूळ कुणां दिश्टी पडटा आसतना ह्या संवसाराचे अंत जावन येता म्हण मोगाचे न्हू आमकां कळटा आसतना आमी भियोंक नजो आमचे तकले उभान धरी जाय आनी जाणा जायचे आमची सोडवण लागीं पावल्या कित्याक देवान मोगाचे न्हू हो संवसार आसता आसतना ना दिसत्या वस्तून तो हांव रचला सर्ग आमच्या दोळ्यान दिसना पूण मोगाचे न्हू सर्ग ससनाक आसता देव आमच्या दोळ्यान दिसना देव ससना जी येता तसो आरंभ आनी तसो शेवट आनी त्या देवान म्हजें तें तुजें तें तसो आत्मो दिला तो आत्मो ससना दी येता आनी देवान म्हाका तुका दिला तो जीव देवान दिल्लो मनशाचो जीव शासनीक जिवीत तातूंत आसा देवान ससना जिवच्या खातीर आमकां तो जीव दिला तर ह्या संवसार मोगाच्यान एक दीस अंत जावंक आसा हो संवसार रचून देवान आमकां ह्या संवसारांत रचला कित्याक ह्या संवसाराचेर आमी अधिकार चलय जाय होय हरी एका ह्या संवसारांतल्या रचनेचेर आकाशा वयल्या नखेत्रांचेर त्या सुकण्या सांवजाचेर ह्या भुंयत आसल्या सर मन जातीचेर उदकांत आसल्या मासलेचेर हरी एका जिवीचेर आमी अधिकार चलय जाय आनी तांकां आमी बरेंकन सांबाळी जाय आनी आमच्या सासणाच्या जिविताक ते संगती आमी वापरी जाय आमच्या स्वार्थाक न्ही आमच्या केवळ कुशालकायेक न्ही आमकां एक सासणीक जिवीत आसा ह्या संवसारान देवाचे उपादेश पाळण सोम्या जेजून दिवची ती सोडवण स्विकार करून सोम्या जेजूस थंय एकवटान आमी सासणीक जिवीत जोडूंक जाय देखून मोगाचें न्हू संवसाराचें अंत आमचें अंत न्ही बगार आमच्या सासणीक जिविताची सुरवात ह्या भावार्थान आनी विस्वासान मोगाचें न्हू नाताला फेस्ताक बरी तयारी आमी करया सर्वेस्पर देव तुमच्या सर तयारेचेर आशिर्वाद घालून दी संवसारी तयारी सांगता आध्यात्मीक तयारी मात्र मोगाचें न्हू देवाक मानता तसली आमी करुया आमेन. गीत नंबर C7 C7 Sitau Bapa Hovundo Gowaso Bob Sitau Bapa Hiwaina Chikas Ami Tuka Kan Getu Sergi चाराया आमची ही कानी भेटता वास्तुका मोगाची भावा भयणीनो आमी भेटोवचे मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवान सवय आमी नाताला फेस्ता करच्या तयारे सवय सर पदवेदार देव बापाक मानता तसली जावं निबण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर म्हणून घेवं. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा तुज्या मानाक भेटोवंक फरमायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायन मानून घे तांचे वरवीं आमीच तुज्या दयाळ काळजाक मनशाक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळोवंक आमकां तुज्या कृपेचें बळ दी
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो. आमची काळज आमी उंच बारुया तिसरंच प्रार्थना उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी धीन वाचुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोदेदारा आनी शासनाच्या देवा आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन तुवें ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं दयेन तुवें ताका सोडयलोय देखून सर्गींच्या सगळ्या देवदूतां आनी दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दिती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं सम्या जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा भावार्थाचो घोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवानपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणची कास तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. लियो आमच्या भाग्यवान बापा पिटर आमच्या गोळी बापा आनी समेस्ती याजकी वर्गा बराबर आमकां तुज्या भुरग्यांक प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काखूत कर. पुलकतून तसल्या सर आत्म्या पासत आमी मागता बापा तांकां आनी तुजे इश्टगती मरण पावल्या समेस्तां तुजें बरजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये संगाती भगवंत सुचेतीचो पती भगवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुझेफ फेर्नांडमेंट्स ह्या स्विडीच्या त्या मारतीर सांता भक्तां सांगाता शासनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें तें प्रार्थन आमी धैर्य घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नांतलें आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त काय दी
सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्यार जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलें. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसगा आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सगळ्या आसो. तुमचे सगळ्या माया म्हाका सगळ्यात वांटून घेवया. शांती तुमकां, समाधान तुमकां, पीस बी विथ यू. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेले आमी सर्व सुभागी. समिया तुझ्या म्हणजे तुमच्या म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळू. आमेन. ಗೀತ್ ನಂಬರ್ D41 D41. तुका सेमच्या काळीजे यात्रेकता मोगाळ सोम्या जेजुराया ये तू मुझ्या काळजान धन्या दादोस तू कर येण्यान तुझ्या स्वाग स्वाग जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोज्या. मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तुंबो पयस सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. म्हज्या काळजान तूं आयलाय. कश्टा आकांताच्या वेळार आनी संवसाराच्या अंत काळार हांव भिये नासतना धैर्यान म्हजी तकली उबान धरूंक तूं म्हाका कृपा दी. म्हजी सोडवण लागीं पावल्या म्हणून म्हाका बरवसो फावो कर. अर्गां तुका जेजू, पगडाप तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. प्रार्थोया. सर पदवेदारा देवा आमच्या दयाळ बापा, आमच्या सासणीक सोडवणे खातीर आमी व्हडा भरवशान राखून रावूं. केदींच धैर्यसाणी नासतना दीग ससणीकायेन आमचे तकले उबान धर. आमची सोडवण लागीं पावल्या म्हणून त्या दैवीक संतोषान आनी भरवशान जियोंक आमकां फावो कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. हो मोगाच्या फाल्यां शुक्राराच्या दिसा 20 आनी 8 तारीखेर नोव्हेंबराच्या सकाळी 9 वरार ती विशेष काजारी जोड्यांची रेतीरीची सुरवात जाता. तुमी येया 3 दीस 28, 29 आनी 38, 28, 29 आनी 30 तारीखेर सकाळी 9 वरां सांजे 30 तारखे पर्यंत मोगाच्यान ती रेतेर आसतली. कोणायकी हप्त्याची वस्ती रेतेर करूंक आसा कोंकणींत डिसेंबराच्या 7 तारखेतावन 11 तारखे पर्यंत आसा. 7 तारखेर आयतारा सांजे 5 वरार ह्या रेतेरीची सुरवात जाता. तुमकां समेस्तान दैवीक रेती मंदिराक विशेष जावन शनिवाराच्या एका दिसाच्या रेतेरीक आमी स्वागत करता. परबेन सांगाता मेळोन नाताला फेस्ताक आमी तयाराय करया. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या मना खातीर. हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती. गावुया 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 स्तुती गावुया 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 स्तुती गावुया. गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या मना खातीर. मोगाळ पुता सोवे
औंकवार मोरी आशीर्वाद दीव आमकां. बघेवन कुसाचे गुरुवेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.